एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची सबसिडी पेंडींग घेवन आयलो. एग्रीकल्चर मंत्री हांगासरूच कोल्हापूर बेळगांवच्यान दोबरात करतात आनी ताजेर 50% सबसिडी दितात. सो हातून एक रॅकेट आहा. रस्ते कांय एक्सपान्शन जावंक शकना आनी एंटायर शिरोडा दिवपाक काडला. सैनीक स्कूल म्हणटा थंय कितले 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर दोंगर खाता. दुसरे सायडीन इस्कॉन येता. तर शिरोडेकारां खातीर दोनूच ना, ते कोण तरी उखलून व्हरपाचें आहा. हें सिद्ध जाल्लें. शहाजहानाचो कला अकादमीचो मॉडेल तो फक्त कला अकादमीनूच ना, तो हांगा केरये पसून पावला. लोकांच्यो समस्या आसा जाता तितले इश्यू नवीन एसेंब्लीन रेज करपाक ट्राय करतले. किंवा सरकार तुमचो न्ही तुमचे खातीर न्ही हें सांगचें पडटलें. कंपनी बरी चलता, गोंयांत आहा. गोंयचे वर्कर गोंयांत जर तांकां काम मेळना जाल्यार खंय सोदपाचें मेळटा. आनी अनएम्प्लॉयमेंटाक आमची हायेस्ट पर्संटेज आहा. गोंयचे शिकिल्ले तरणाटे भुरग्यांक गोंयांत नोकऱ्यो दिवपाचेर सरकारचो फोकसूच ना. हांगा इतले मंत्री आसून पसून प्रोजेक्टांक उपोज जाता. कित्याक जाता? कित्याक हम करे सो कायदा आनी ते बुलडोज करूंक सोदतात. बुलडोज करूंक लोक तयार ना. हे लोक काटार पास जाल्ले आमदार आहा. काटार पास जाले आनी मागीर मंत्री जाले आनी मंत्री जावन थंय कांय काम करना. हे सगळें गोंयची जनता पळयता आनी फोंडेकारांक हांसतात. हांव ऑपोजिशन म्हणून केन्नाच फिक्स जायना. स्ट्रॉंग आतां आसा आनी फाल्यां वीक जातलो अशें हें ना. सेकंड बीजेपीन भितर वचून मंत्री जातलो अशी इच्छाय ना, जावचोय ना.